गोंयांत सायबर गुन्ह्यांच्यो घडणुको दिसान दीस वाडतूच आसा। फाटले 2 वर्सांचे आंकडे पळयत जाल्यार हे सिद्ध जाता। हालीं तेंपार फटीचे पद्दतीन पासवर्ड घेवन वा पिन कोड घेवन बँकेंतल्यान पयशे उखलपाचे सायबर आर्थीक गुन्यांवांनी जायते जाणांक टोपी पडल्या। ते भायर सोशल मिडियाचेर फोटो वा व्हिडिओ व्हायरल करप आनी बदनामी करप हे सारकिल्ल्या गुन्यांवांचो हातूंत आस्पाव आसा। रायबंदरावेल्या सायबर गुन्यांव फाट्याचे शाखे कडेन लोकांचो सोंपेपणान संपर्क जावचो हे खातीर सरकारान कितें पावलां उखल्ल्यात हे विशीं केल्ले विचारणेंत सगळीं पुलीस स्टेशन सायबर गुन्यांवांचो तपास करपा खातीर सगळ्या यंत्रणा सयत सक्षम आसात असो दावो सरकारान केला। जर गरज पडली जाल्यार कागाळी सायबर गुन्यांव फाट्या कडेन ट्रान्स्फर करपाक जाता अशेंय ताणें सांगलां। कोरगांवां स्कुटरी वयल्यान 2.5 लाखांचो गांजो व्हरपी दोग तरणाट्यांक पेडणे पुलिसांनी अटक केल्या। शुभम समरनाथ शर्मा आनी गोपीनाथ हरमलकर अशीं दुबावितांची नांवां आसात। गिरायकाक ड्रग्स पुरवण करपाक 2 तस्कर येतात अशी माहिती पेडणे पुलिसांक मेळ्ळी। ते प्रमाण पुलिसांच्या पंगडान राती सांपळो रचलो आनी कोरगांवांत लिपून रावले। उपरांत स्कुटरी वयल्यान वचपी ह्या तरणाट्यांक पुलिसांनी धरले आनी तांची तपासणी केली। त्या वेळार तांचे कडेन गांजो सांपडलो। ताचे मोल 2.50 लाख इतले आसा। पुलिसांनी गांजा सयत एक यामाहा स्कूटर आनी 2 मोबायल फोन जप्त केल्या। तशेंच दोगांय दुबावितां आड गुन्यांव नोंद करून तांकां अटक केल्या। पेडणेचे उपविभागीय पुलीस अधिकारी जिवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाला पुलीस निरीक्षक सचिन लोकरे हांच्या देखरेखी खाला उपनिरीक्षक विवेक हरमलकर फुडलो तपास करतात। ह्यारी प्रकल्पांतल्यान उदका पुरवण करपी व्हडले पायपलायनीक गळती लागून हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेला। देवचलच्या कातरवाडो वाठारांत ही पायपलायन फुटल्या। तुमी पळयतात तिळारी प्रकल्पांतल्यान उदका पुरवण करपी मोठे पायपलायनीक गळती लागून घुसघुसून उदक भायर सरता। देवचलच्या कातरवाडो वाठारांत न्हंयच्या माथ्याचेर हो प्रकार चालू आसा। उदकाची नाशाडी नेमकी कित्याक लागून जाता ते विशीं सध्या संभ्रम निर्माण जाला। मात फाटल्या सुमार म्हयनोभराच्यान प्रचंड प्रमाणात उदकाची नाशाडी चालू आसा। मये गांवांतल्या अंतर्गत रस्त्या वयल्यान जावपी मिनाची येरादारी एकदाची बंद जाल्ल्यान मयेच्या लोकांक आतां थाकाय मेळ्ळ्या। ही मिनाची येरादारी फाटलो म्हयनोभर वादाचो मुद्दो थारिल्ली। 2 फावटी लोकांनी आंदोलनूय केल्ले। उदरगतीच्यो बडायो मारपी सरकारान भाटी पंचायत वाठारांतल्या धारगिणी गांवांत वचून सत्य परिस्थितीची पळोवणी करची। विकसीत भारत विकसीत गोंय आनी हर घर जल येवजण ह्या गांवांत दिश्टीच पडना। ना रस्तो ना धड लायट ना उदक हे परिस्थितीन धारगिणीचे लोक जगतात। फकत उदकूच न्ही जाल्यार लायट आनी पक्को रस्तो लेगीत नाशिल्ल्यान लोकांची सामकीच गैरसोय जावन रावल्या। रस्तो नाशिल्ल्यान बशी लेगीत येनात। शाळेंत वतले जाल्यार विद्यार्थ्यांक चलून वचचें पडटा। दुसरे वटेन रानवटी जनावरांच्या हल्ल्याचो भंय। वाहतुकीची सुविधा नाशिल्ल्या कारणान कसलेंय सामान हाडटलो जाल्यार तें हाडपाक मेळना। एकाद्रो दुयेंत पडलो जाल्यार सामकेच हाल जातात। फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन मुळाव्या सुविधांची मागणी करपी ह्या लोकांच्या गरजां कडेन कोणेच लक्ष दिल्लें ना। ताका लागून स्वातंत्र्य आसूनय एका पद्धतीची गुलामगिरीची जीण हे लोक जगतात।
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाला कांय आमदार आनी मंत्री अयोध्येक गेल्यात। मुख्यमंत्र्या वांगडा गोंयच्यान अयोध्येक गेल्ल्या ह्या पंगडान सुमार 51 जाणांचो आस्पाव आसा। अयोध्येच्या महर्षी वाल्मिकी विमानतळाचेर पावल्या उपरांत थंयचे थळावे भाजपा फुडारी आनी जिल्लो प्रशासनान गोंयच्या पंगडाक येवकार दिलो। स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन पळोवपाक गेल्ल्या फोंडेच्या एका हायस्कुलाचे बालरथ बशीक सांगेच्या वेल्ले वाठारांत भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत कांय विद्यार्थी तशेंच शिक्षकांकूय माल लागिल्ल्याचें कळटा। जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक तशेंच शिक्षकांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात। पालकाचे बशी वेले नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। पोरसकडे नळबाग राष्ट्रीय महामार्गाचेर बेरेस्तारा फांतोडेर भिरांकूळ अपघात जालो। पणजेच्यान दिल्ली वचपी कंटेनराक हो अपघात जालो। देवादयेन कोणाकूच दुखापत जाली ना। धक्कादायक जंक्शनाचेर हो अपघात जाल्ल्यान लोक तिडकल्यात। पेडण्यां सावळवाडा वाठारांत भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम सुरू आशिल्ल्यान वरांची वरां येरादारी आडखळून पडली। येरादारी सुरळीत करपाक घडणूकथळार येरादारी पुलीस लेगीत हाजीर नाशिल्ले। ताका लागून लोकांनी कंत्राटदाराचेर तशेंच येरादारी पुलिसांचेर तिडक उक्तायली। उपरांत थळाव्यांनी आनी पत्रकारांनी येरादारी सुरळीत करपाचो यत्न केलो। रस्त्याचें काम सुरू करच्या पयलीं कंत्राटदारान पेडणे पुलिसांक कळीत करूंक ना, देखून येरादारी पुलीस तैनात करूंक नाशिल्ले अशें पुलिसांनी सांगलें। तळाव्या लोकांची शिटकावणे उपरांत उगवेच्या सर्व्हिस रस्त्याच्या कामाक निमाणे कडेन सुरवात जाल्या। रस्त्याच्या कामाक सुरवात जाल्ल्यान तळाव्या लोकांनी आंदोलन स्थगीत केला। सर्व्हिस रस्त्याच्या कामा संदर्भात लोकांनी कांय दिसां पयलीं पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन ताका निवेदन दिल्लें।
मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सयत मंत्रिमंडळांतले कांय मंत्री तशेंच सरकारी अधिकारी आनी गोंयच्या भाविकांनी बेरेस्तारा अयोध्येक वचून रामलल्लाचें दर्शन घेतलें। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रे वरवीं गोंयच्या भाविकांक अयोध्येक वचपाक मेळटलें अशी माहिती ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। भाजपान पत्रकार परिशदेंत विजय सरदेसायाचेर केल्ल्या टिकेचेर गोवा फॉरवर्डान जाप दिल्या। गिरीराज पै वर्णेकारान विधानां करच्या पयलीं आपली फाटली कामां पळोवची अशें म्हणीत गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भगतान गिरीराज पै वेर्णेकाराची कांय पोरणी कात्रणां भायर काडली। आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाचेर उलोवच्या पयलीं 100 फावटी विचार करचो अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विकास भगतान पत्रकार परिशदेंत दिली। बेरेस्तारा आरजीपी पक्षान लोकसभा वेंचणुके खातीर जाहीरनामो प्रसिद्ध केलो। ह्या जाहीरनाम्यांत म्हादयच्या उदकाचो वाद, गोंयकारांक केंद्रीय नोकऱ्यो, अनुसूचित जमाती घटनात्मक हक्क आनी हेर विशयांचो आस्पाव आसा। लोकसभा वेंचणुकेंत वेंचून आयिल्ल्या संसदेंत ह्या विशया वेल्यान गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवपाचो पुरेपूर यत्न करतले अशें आश्वासन आरजी पक्षान दिलां। इलेक्टोरल बॉन्ड आव्हान दिवपी याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान महत्वाचो निर्णय दिला। सर्वोच्च वेंचणूक इलेक्टोरल बॉन्डाक लागून संविधानाच्या कलम 19 खाला म्हायती मेळपाच्या हक्काचो भंग जाता अशें म्हणीत ही बॉन्ड येवजण रद्द थारायली। सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या निर्णयान ही येवजण असंविधानिकूय आशिल्ल्याचें म्हणलां। सर्वोच्च न्यायालयान निवाडो जाहीर करतना भारतीय स्टेट बँकेक वेंचणूक बॉन्ड जारी करप बंद करपाचो निर्देश दिला। सर्वोच्च न्यायालयान 12 एप्रिल 2019 दिसा वेंचणूक आयोगाक दिल्ल्या आदेशा उपरांत बँकेक आतां मेरेन कितले इलेक्टोरल बॉन्ड दिले आनी ते कोणाक ताची सविस्तर म्हायती दिवपाचे निर्देश दिल्यात। राजकीय पक्षांक अमर्यादीत निधी मेळचो म्हूण कायदो बदलय चुकीचे अशेंय न्यायालयान सांगलां। बेनामी इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द करपाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचो काँग्रेसीन येवकार दीत भाजपा सरकाराचेर ह्या विशया वेल्यान फारपेट केला। फाटल्या दारा सावन भ्रश्टाचार करपा खातीर इलेक्टोरल बॉन्ड हे भाजपाचे साधन जावन राविल्ले। सरकारी यंत्रणा वापरून इलेक्टोरल बॉन्डा वरवीं पयशे काडटाले। आतां सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाक लागून कोणे इलेक्टोरल बॉन्डा वरवीं भाजपाक सरकारी यंत्रणेक भियोवन पयशे दिल्यात हे उघड जातले अशें काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फरेरान सांगले।
सातवो वेतन आयोगाचे शिफारसी प्रमाण करार पीएफ सुविधा कंत्राटी कामगारांक सेवेन कायम ना करप तसेच हेर मुद्दे घेवन कदंबा महामंडळाच्या कामगारांनी पणजे आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केले। फाटल्या 8 दिसां सावन हे आंदोलन सुरू आसा। बिरेस्तारा गोवा फॉरवर्ड पक्षान ह्या कामगारांक तेंको दिलो। हे विशीं मुख्य सचिवाक पत्र बरोवन प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन ताणें दिलां। देशांतल्या सगळ्या कारखान्यांक एकवटी डिजिटल निरीक्षण प्लॅटफॉर्मान बेगीनूच जोडपाची तयारी सुरू आसा। ताचे वरवीं कारखान्यांक लागून जावपी प्रदूषणाचे रियल टायम निरीक्षण आनी ते उणें करपाचे उपाय सुचयतले। इतलेंच न्हय तर सुचयल्ले उपाय कितले मेरेन पाळटले हाचे विशीं म्हायती मेळटली। सुत्रां प्रमाण हे खातीर सरकारान इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनीक अधिकृत केल्या। कंपनीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार केला जाचे वरवीं सगळ्या प्रकारच्या प्रदूषणाचो आवाज, हवेची आनी उदकाची पातळी पळोवंक मेळटली। हे तंत्रज्ञान पेटंट केलां अशें कंपनीच्या एका अधिकाऱ्यान सांगलें। हो एक असो डिजिटल प्लॅटफॉर्म जाचे वरवीं प्रदूषणाचेर आळाबंद हाडपाक व्हड यश मेळटलें। ही एक सामकी सामान्य ऑपरेटिव्ह सिस्टम इनसॉइटो चवी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर कारखान्यांची नोंदणी जातली। पर्वरे उड्डाण पुलाचे काम बेरेस्तारा सावन सुरू जाला। कंत्राटदारान पुलाच्या कामा खातीर मातयेचे टेस्टिंग सुरू केला। गिरी ते अटल सेतू मेरेन हो उड्डाण पूल बांदतले। ह्या उड्डाण पुला उपरांत पर्वरे येरादारीची कोंडींचो प्रश्न सुटावो जातलो। बुधवारा राती 8 वरांच्या सुमाराक फोंड्या बेतोडा हांगा अपघातान एकल्या 50 वर्साच्या दादल्याक जाग्यारूच मरण आयलें। रस्तो ओपताना टेम्पोन नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो। ह्या संदर्भात फोंड्या पुलिसांनी टेम्पो ताब्यात घेतलो आनी टेम्पो चलोवप्याकूय अटक केल्या। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। येता ते लोकसभा वेंचणुकेची फाटभुंयेर गोंय पुलीस खात्यान व्हड बदल केल्यात। ते प्रमाण 2 पुलीस उपअधिक्षकां सयत 28 निरीक्षक आनी 50 उपनिरीक्षकांच्यो बदल्यो केल्यात। हातूंत पणजी, म्हापसे, आक्षी, पोरणे गोंय, साळगांव, माड्डोळ, फातोड्डे, कोलवे, मुरगांव आनी काणकोण ह्या पुलीस स्टेशनां वयल्या निरीक्षकांचो आस्पाव आसा। हे विशींचे 3 वेगवेगळे आदेश मुख्यालयाचे अधीक्षक नेल्सन आल्बुर्केर हाणें जारी केल्यात। जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण मडगांव उपविभागाचे पुलीस अधिकारी संतोष देसाय हांची बदली वास्को उपविभागाचे पुलीस अधिकारी पदार केल्या। ते सुवातेर आशिल्ले उपअधीक्षक सलीम शेख हांची बदली देसाय हांचे सुवातेर केल्या। तशेंच 28 पुलीस निरीक्षकांची बदली केल्या। तेच प्रमाण पुलीस खात्यान 50 उपनिरीक्षकांच्यो बदल्यो केल्यात। तातूंत 11 महिला उपनिरीक्षकांचो आस्पाव आसा।
आमदाराच्या हस्तक्षेपाक लागून मुरगांव बंदरांतली कार्गो हाताळणी आडकून पडल्यात। मुरगांव बंदरांत हाडिल्लो माल फाटल्या कांय दिसां सावन तसोच पडून आसा। ताका लागून कंपन्यांनी आपल्या मालाच्या हाताळणे खातीर गोंया भायल्या बंदराचो सोद सुरू केला। लोकसभे खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार कोण आसतले हाचे कडेन सगळ्यांचे लक्ष लागून आसा। काँग्रेसी परंपरे प्रमाण दक्षिणेन कॅथलीक उमेदवार आसतलो की आनीक कोणाक संद मेळटली होय सद्याक चर्चेचो विशय जाला। दुसरे वटेन काँग्रेसी वटेन उत्तरेंतल्यान कोणाक स्वार्थ फुट्टली हाचेरूय लोकांचे लक्ष लागून उरला। भाजपाचे दोनूय लोकसभा उमेदवार केंद्रीय पावण्यार थारतले। आपले कडेन अजून मेरेन लिस्ट आयिल्ली ना, देखून हाचेर उलोवप योग्य जावचें ना अशें भाजपाचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडीन सांगले। लोकसभेचे उमेदवार आमी निश्चित करिनात, हे विशींचो निर्णय पक्षाची संसदीय समिती घेता अशें ताचें म्हणणें। हरमलगीरकर वाड्यावेली आनीक 33 बांदकामां गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या रडाराचेर आसात। हे विशींचो अहवाल पंचायतीन बुधवारा उच्च न्यायालयान सादर केल्ल्याची माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली। ह्या बांदकामाचो वेवसायीक उद्देशान वापर सुरू आशिल्ल्याचे पंचायतीन आपल्या अहवालान म्हणला। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या बांदकामाची पळोवणी करून ती सील करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला। ह्या नादी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी केल्ले पळोवणेंत 217 बांदकामां बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्याचे ताचें म्हणणें। पणजी 18 जून रस्त्यार लोकांनी मेळत थंय पार्क करून दवरिल्ल्या 7 गाडयांक येरादारी पुलिसांनी तालावा दिली। रस्त्या कुशीक तशेंच नो पार्किंग सुवातेर लोक गाडयो पार्क करून दवरतात, डबल पार्किंगूय करतात आनी येरादारी कोयणी जाता। दुसरे वटेन स्मार्ट सिटीचें काम चालू आसा। मेळत थंय गाडयो पार्क केल्ल्या वाहकांक येरादारी पुलिसांनी कारवाय करीत तालावा दिली अशी माहिती येरादारी पुलीस निरीक्षक चेतन सुल्लेकार हांणी दिली।